आहा गोयन क्राउड खूप येतलो सो कशी कितें प्रिपरेशन हो फेस्टिव्ह सीझन गोंयांतलो म्हणजे फाल्यांच्यान क्रिसमस सुरू जाता आणि 31 डिसेंबर पर्यंत गोंयांत एक उत्साहाचे वातावरण हे सातत्यात उरता. क्रिसमसाच्या निमित्तान खूप मोठ्या प्रमाणात क्राऊड हो वेगवेगळ्या सगळ्या भागातूय असता आणि चर्चीनूय असता. त्याचबरोबर तो कोस्टल बिचाचेरूय असता. पण आमकां कोविडाचो प्रोटोकॉल सगळ्यांनी पालन करचें, जाका आमी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क ह्यो सगळ्यो गजालींची काळजी घेवची. ओमिक्रॉन ह्या व्हायरसाच्या संदर्भात टास्क फोर्सची मिटींग फाल्यां सांजची दवरल्या. फाल्यां सांजची जाल्या उपरांत तेजेर एकदा रिव्ह्यू जो आसा हो परत एकदा रिव्ह्यू घेतलो वयतलो. पण तरी सुद्दां गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट ह्या सगळ्यांनी ताजी चतराई घेवपाक जाय आनी तेज्या सोशल डिस्टन्सिंग हेजें पालन करपाक जाय. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी नायट कर्फ्यू लावपाक लागलेले आसा. पण अजुनूय गोंयांत जरी आमी जे ट्युरिस्ट बाय एअर, बाय पोर्ट, बाय रेल जे येता स्ट्रिक्टली टेस्टिंग हे नॉर्म्स हो कडक पाळ्ळो वता. डेली एअरपोर्टाचेर एखादो दुसरो कोणी पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार ताका आयसोलेशनान दवरता आनी ताच्या संदर्भात आसतले बाकीचे पॅसेंजर्स हांकांय चेक केले वता. आनी त्या खातीर आमकां सगळ्या जाणांक नॉर्म्स पाळप गरजेचें आसा. म्हजी टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन रिक्वेस्ट आसा की आमकां नायट कर्फ्यू लागचो पडचो न्ही हाज्या खातीर सगळ्यांनी चतराई घेवची आनी सगळ्या जाणांनी त्या संदर्भातल्या सरकाराक सहकार्य करचें. टेस्टिंगाच्या बाबतींतूय सगळ्यांनी सहकार्य करचें. एखादो दुसरो जर टुरिस्ट कोणी जर आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आसत जाल्यार ताका रोखडोच आमच्या JMC किंवा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी धाडून ताजी टेस्ट करची, जेणे करून टुरिस्ट सीझन जो आसा हो डिस्टर्ब जावंक जायना. बट त्याच बरोबर कोविडाच्या बाबतींतूय सगळ्यांनी चतराई घेवप गरजेचें आसा. कोविडाचे प्रोटोकॉल्स हे पालन करचे. 100% वॅक्सिनेशना खातीर आमी प्रमोट करीत आसा. इट इज ऑलमोस्ट एक 4-5% उरला. त्या खातीर जो कोण सेकंड डोस घेवंक ना तांच्यांनी जाता तितके बेगीन सेकंड डोस घेवचो, जेणे करून आमी पळयता की फुल्ली वॅक्सिनेटेड आसलेल्याक परत कोरोना व्हायरस किंवा ओमिक्रॉन व्हायरस हेची लागवड कमी प्रमाणात जाता. आतापर्यंत ओमिक्रॉनचो एकही गोव्यात रुग्ण ना. अजूनही आतापर्यंत एक सुद्धा ओमिक्रॉनचो पेशंट हो गोंयांत मेळूं ना. अजून हेजेर कितें आमी ज्या ज्या जाग्यार शक्य आसा परत हाजो अवेरनेस करीत आसा आनी सगळ्यांनी कंपल्सरी घेवपाकूच जाय. त्या खातीर सगळ्यांनी एक स्वताहून विलिंगली वचून सगळ्यांनी घेवचो. टास्क फोर्साचो फोकस फाल्यां कितें आसतलो ओमिक्रॉन आनी प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स पालन करप, वॅक्सिनेशन हे सगळेच विशय आनी फेस्टिव्ह सीझन इन द स्टेट त्या बद्दल कितें नॉर्म्स हेजें पालन करप ह्या संदर्भातलो टास्क फोर्साचो विशय आसतलो.